आम्ही शिक्षणाचे उलयले. आता ऑब्वियसली तू कॉलेजूय करता. ओके. खांडोळा हम्म. कॉलेजीन गव्हर्नमेंट कॉलेजीन तू शिकता. एक कॉलेज, शिक्षण आणि तुझे आता स्पोर्ट्स जे एम्बिशन तुझे एस्पिरेशन आणि हांव म्हाका दिसता फुडें तुका पळयतना करियर तुजें स्पोर्ट्सानूच पळयता. शिक्षण नो डावट आमच्या भितूर म्हणटा की शिक्षण आसपाक जाय, मिनिमम तरी आसपाक जाय. सो तूं ग्रॅज्युएशन करता. तूं शिक्षण आणि स्पोर्ट्स तुजें एम्बिशन दोनूय हे बॅलन्स कशें करता? हांव कॉलेजीन शिकता न्ही, सो टिचरी म्हाका अशी सपोर्ट करता, खूब बरी करता आणि मेन म्हणल्यार आमची प्रिन्सिपल आहा कॉलेजीची पूर्णकला सावंत. हं. ती म्हाका खूब हेल्प करता. ती म्हणटा तूं टेन्शन घेवं नाका आमी आसतना. हं. ती म्हाका खूब म्हणजे म्हाका खूब म्हणल्यार खूब बरी करता ती आणि शिकपाक कॉलेजीन बीन म्हाका अशें कांय ना कित्याक कॉलेजीन हांव शिकता मातशें तरी म्हणजे ट्राय करता की बाबा स्पोर्ट्स जालें की हे दोन्ही मॅनेज करपाक ट्राय करता. जाता मातशें मातशें पूण शिक्षणाक मातशें आणि कमीच फ्रेंड्स? पडटा. आणि फ्रेंड्स आहा ते फ्रेंड्स सपोर्टूय करता तशे. हांव नसलें जाल्यार म्हजे नोट्स बीन कंप्लीट करून दिता किंवा अशें आणि साक्षीचे व्हिडिओज Instagramचेर येयले काय ते लायकूय करता आणि लायक कमेंटूय घालता. कमेंट करता, स्टोरी घालता.